देवाचे उतर ह्या नियाळ माळान सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. जेजू आपल्या कश्ट मरणा पुनर्जीवनपणा उपरांत शिसांनी संवसाराच्या चारूय कोनशांनी आपणाक साक्ष दिवचे मिसांव दिता. जेजून ताच्या संवसारी जिणे वेळार आपणा विशीं विशेष जावन आपणाच्या कश्टा मरणा आनी पुनर्जीवनपणा विशीं शिसांक सोबारपोटी सांगता. तरी तांकां तें समजूंक ना. आपले मिसांव संपोवन बापा लागीं गेल्ल्या उपरांत शिसांनी आपले मिसांव फुडें व्हरूंक आसा आनी ह्या वावराक जेजू शिसांक तयार करता. आपल्या शिसांची अस्कोताय जाणा आशिल्लो जेजू शिसांक परतून सांगता. शुभवर्तमानान जेजू आयज शिसांक सांगता, तुमी म्हाका साक्ष दिवंक जाय. साक्ष दिवच्याक गरजेची वस्तू हांवें तुमकां येदोळूच सांगल्या आनी ह्या पवित्र मिसावांत पवित्र आत्मो एक मजतदार तुमकां मजत दितलो म्हूण धैर्य आनी बरवसो दवरात. पयल्या वाचपान सांत पौल आपल्या मिसांव वावरा विशीं समजणी दिता. पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनार आनी ताच्या मजतेन विविध गांवांत वचून दुसऱ्या लोकां मदें जेजूक साक्ष दिवचें काम ते करतात. पवित्र स्नान घेतलेले वरवीं जेजूचे शिश जाल्ले आमी क्रिस्ताक साक्ष दिवचें काम करूंक जाय. आमच्या पर्यावरांत उतरान तशें करनेन क्रिस्ताचे बळवंत साक्षी जाताना ह्या कामाक अडखळ हाडचे सगळे आमचे जिणेतावन पयस धरूंक प्रयत्न करया. मागुया. पवित्र आत्म्या, जेजूक साक्ष दिवंक म्हाका तुजे कृपेन भर. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाल्लें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, कुशाल राव.